7 वर्सां जाली बेकार आहा इतली टिचरी आणि आमच्या जाग्यार B.Ed घेता आणि आता ते पॅरा टिचरींग ट्रेनिंग स्टार्ट केला त्यांच्या बरोबर ते मॉन्टेसरी बीन केला आणि तांकांय हेची D.Edची सर्टिफिकेट मेळटली आणि आमी 2 वर्सां कोर्स करून इतली 7 वर्सां जाली बेकार आहा आणि गव्हर्मेंट पोस्ट काडना तर आमची गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आमची मागणी आहा की आमकां पोस्ट काडपाचे क्रिएट करपाचे आणि आमकांय जॉब दिवपाचो प्रायमरी टिचरीचे काडले ते B.Edक दिले एज अ इंग्लीश टिचर म्हणून B.Ed टिचरी घेतले प्रायमरी आणि आता तांकां 6 मंथ ट्रेनिंग स्टार्ट केला आफ्टर ट्रेनिंग तांकां D.Ed सर्टिफिकेट मेळटली आणि आमी 2 वर्सां जो ते कोर्स केला तांकां कितें व्हॅल्यू ना म्हणजे आमी बेकार आणि सर तेंच्या खातीर आतां परत 6 म्हयन्याची तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां जॉबाक लावूं तांकां एकदां D.Ed सर्टिफिकेट मेळटा ती D.Ed टिचरी जाता हायर क्लासिकय शिकोवंक शकता आणि आमकां जो आहा तो आमचो हक्क आमकां मेळना न्हू आमी म्हणून इतले बेकार आमी ऑलरेडी एकदां डिसेंबरान आमच्या CMा कडेन उलयल्ली पूण आमी फकत तेंचे आश्वासनाचेर रावले की तेंच्यांनी आमकां खंय तरी दिलासो दिल्लो की तुमकां ह्या अकादमीक इयरा भितर खंय तरी इनवॉल्व करून घेता सरकारान म्हणून पूण आजुनूय जावना आनी तेंच्या उतराची आमी खंय तरी तेंच्या एफसीसीन कोण तरी आमचे दुसरे मिनिस्टर आमचे ते दिल्लेलें आश्वासन पुरे करतली म्हणून वाट पळयता न्ही